गोंयांतल्यो आनीक एक वा दोन सुवातो रामसार सायट म्हणून अधिसूचित करपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। वर्ल्ड वेटलँड दिसा निमतान कुडचड्यार आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। पयलीं रामसर सायटी अधिसूचित करपाक लोक विरोध करताले, पूण आतां तशें ना। रामसर सायटी विशीं लोकांची मानसिकताय बदलिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। कुडचड्यातले नंदाल एक रामसर सायट म्हणून आज डिक्लेअर जाले। त्या खातीर एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट मिनिस्टर आज भुपेन यादवजी हांगा आयले आनी आज जवळपास 75 रामसर सायटचे सगळे मॅनेजर देशभरातले जम्मू काश्मीर पासून ओडिसा पर्यंत हे हांगासर आशिल्ले आनी वेटलँड अवेरनेस कॅम्पेन जो आज लॉन्च जालो हांगासर त्या खातीर खरोखरूच गोंया खातीर पयलें रामसर सायट डिक्लेअर जावप हो प्रावड मुवमेंट आसा। आनी हाच्या बरोबर आमी केल्लो जो पुराय रामसर सायट करपा खातीर आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान घेतलो प्रयत्न खरोखरूच आज डिक्लेअर करता आसतना खूब खोस भोगता। अशाच पद्दतीची अजून एखादी दुसरी रामसर सायट गोंयांत जावपाक शकता, बट सगळी गोंयांतली एकंदर सरोवर जेका आमी तळी म्हणटा ती वाचोवपा खातीर आमचे WRD मिनिस्टर हांच्यांनी जी कॅम्पेन सुरवात केल्या। आमी म्हणटा की जे पुराय ह्या कॅम्पेनिंगात आमी सगळे जाण वांटेकारी जावचे, गोंयकारांनी सगळ्यांनी भाग घेवचो आनी गोंयांतली सगळी तळी जी आसा ही जलसंवर्धन करपा खातीर ह्या कॅम्पेनिंगात सगळ्यांनी वांटेकारी जावची।